सोनसड्यार कुसता ते कोयराचे राशीचो विलो लावन उपसमितीची मीटिंग जाली, मात कसलोच निर्णय जालो ना। जी सुडान ह्या कामा खातीर इंदोरच्या सल्लागाराक नेम्यार केला। ताणें खंय प्रक्रिया करतकच उरिल्ल्या कोयरा खातीर लँडफिल सायट दिवची म्हूण अट घाल्या, मात पालिकेकडे तशी सुवात ना। आता बॉल उच्चाधिकार समितीच्या कोर्टान। There are issues are there before the subcommittee. Those issues will be placed before the High Court committee. So mainly issue is that landfill site and then plastic. So all those issues will be placed before the High Court committee. Shortly they are going to call the meeting of High Court. मिटिंगेक आज तो इंदोरचो कन्सल्टंट आयलो, ताजी बाजू आयकून घे। कोण आयिल्लो? इंदोरचो जो कन्सल्टंट अपॉइंट केला, जो तें काम करपाक आशिल्लो, ताजी बाजू आयकून घे। ताजें म्हणणें आसा आपल्याक कितले तरी एरिया लँडफिल सायट पयलीं जाय, त्या शिवाय आपूण तें हात लावपाक शकना, नाजाल्यार आपूण त्रासां पडटलो। पण ताका सांगलां तुजो व्यू पॉयंट बरोवन दी, कितें आसा सुडाचें कितें व्यू पॉयंट आहा तोय बरोवन दी, म्युनिसिपालिटीचोय म्हणणें कितें आसा तेंय तांकां बरोवन दी म्हटलें। आनी वी सेड दॅट यू रिफर इट टू द हाय पॉवर कमिटी हेडेड बाय द चीफ, आस्किंग हिम टू कॉल ए मिटींग एंड देन डिस्कस ऑल दीज इश्यूज। फकत वेळ वगडावंक ही नाटकां चल्ल्यांत। उच्चाधिकार समितीच हाचेर निर्णय घेवंक शकता। उपसमिती फक्त नांवाक म्हूण फातडीचो आमदार तिडकलो। Honestly speaking, I find that these subcommittees deliberations as of now are a waste of time. Honestly, off the cuff remark, normally the way I speak, I feel nothing has gone ahead of this. Only big announcements are coming out. If something has to happen, then you have to have all these things in place, for which only the high power committee can decide. He is the consultant and te magir G Suda gives a contract to somebody to carry out this. He is a consultant who is appointed by the G Suda. But the tender has happened अशें म्हणून आयकल्लें। See, they have been given the consultation. He has been appointed, but they have not yet given or work order to the contractor. स्टुडंटा खातीर सावेडायस। मेर्शेच्या लोकांक मेगा प्रोजेक्ट नाका, उदक खावपी प्रकल्प तर नाकाच नाका। पंचायतींतले सरपंच आपणाक जाय तेच करतात म्हूण लोकांचो बोवाळ। बेकायदेशीर बांदकामांक हे पंच उर्बा दितात, लोकांचो आरोप। कोयराचो प्रश्न सोडोवपाक पंचायतीक अपेस आयला अशेंय लोक उलयतात। पंचायतीक लोकांचे पडूनच गेल्ले ना म्हूण लोकांची खंत। पळय आतां हांव स्वता हांगासर 2-3 फावटी येयलो आमचे ते कितें दिवपाक एप्लिकेशनां, सरपंच ना। विचारल्यार ते सांगता सरपंच बरी ना। ताका आमी विचारलें डेप्युटी सरपंच ना, डेप्युटी सरपंच बसोंक सोदिना, हे तेंचें उलोवप। म्हूण हांव म्हणटा कितें, जर तर अशें जर तुमचे कडेन जाता, तुमकां डेप्युटी सरपंच जर बसोवंक मेळना आनी डेप्युटी सरपंचूय जर ना जाल्यार हें कितें चल्लां। आयज जवळ जवळ म्हाका दिसता 4 म्हयने जाले सरपंच ना, डेप्युटी सरपंच पंचायतीक ना। तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां, हे जे लोक आसा ही पंचायतीन इरेग्युलेटरी चल्लेली आसा। आमी काल एनावन्समेंट जेन्ना मारलो हे सगळे चोर म्हणून पंचायत मेंबर, पूण आयज हे चोर न्हू म्हणून दाखोवंक हे पळय आमचे हे थोडे मेंबर हांगासर पंचायतीचे येयल्ले आसा आनी ते स्वता सांगता कितें बाबा आमी हितून ना, हे जे रेजोल्युशनां पास करता हे 6 जाणूच करता। हे पळय बाकीचे रुलिंगान आउट रुलिंगाच्या भायर आसा ते हांगा आमकां आयज प्रेजेंट जाल्ले आसा। म्हणून आमी आयज समजता हे जे करता हे 6 जाणूच करता। इवन त्या नियाजाचें कितें चल्लां तें तुमी पळयलां आसतलें रोडाक, कित्याचें कितेंय चल्लां, MFC म्हणून थंय येयलें आनी तेंय कितेंय चल्लां। असल्या प्रोजेक्टांक आमी सदींच ऑब्जेक्शन केल्लें आहा। मेगा प्रोजेक्ट हे आमकां केन्नाच नाका। बारीक ल्हानशे बंगले बिंगले प्लॉट विकून केल्यार जाता म्हणून अशें आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें। म्हणल्यार असले मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका। हांगासर पयलेच रस्ते बारीक आहा, गार्बेजचो व्हडलो इशू आहा, लायटीचो व्हडलो प्रॉब्लम आहा, वॉटर सप्लाय सारकी ना। आनी अशे प्रोजेक्ट येत जाल्यार हांकां उदक कितकें वतलें, लायट कितकी वतली, गार्बेजीचो परत हांगासर व्हडलो इशू आसा। पयलेच आमच्या हांगासर शांतापणान बीन रस्त्यार लोक गार्बेज उडयता आनी त्रास जायत आसा आनी लोक सगळे सफर जाता। म्हणून आमी हेंचेर मेगा प्रोजेक्टांक केन्नाच सपोर्ट करून आनी करचेय ना। दिल्लें म्हणल्यार हे 6 मेंबर आहा ते सदींच आपणाक दादागिरी हुकुमशाही करून असल्या प्रोजेक्टांक प्रोत्साहन दिवन पास करीत आसता। ते कशें करता, खंयच्या कायद्यान करता हेजेर चवकशी जावची आनी ह्या मनशाक म्हाजो सदींच सपोर्ट आसतलो आनी हांव तेंच्या वांगडा सदींच रावतलो आनी हे लोकांच्या बरोबर रावतलो। लोक कितें बरें करता, लोकांक कितें बरें जाय तें आमी करूंक जाय।
गोंय सरकारान 8 जाणांक अंदूचे युवा सृजन पुरस्कार जाहीर केले. संगीत क्षेत्रांत फोंडेचो अजय नायक, साहित्यीक सत्तरीचो पांडुरंग गांवकार, तिसवाडीची फ्रेडरिका मिनेझीस, नाटकांत फोंडेचो प्रशांत सतरकार, भजनांत बार्देसाचो प्रल्हाद गांवस, तियात्रांत केपेची आंतोनेत दे मायना, फायन आर्ट्सान बार्देसचो स्वप्नेश वांयगणकार आनी आदी विशाल. जैतिवंताक पुरस्कार आनी 25,000 कॅश मेळटले. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर पळोवपाक मेळटा. नमस्कार.